ऑगस्टाची 29 तारीख स्नानदातार बाग्योन जुवावाचे गोष्ट मरण मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान अध्याय 6 ओळी 17 ते 29. हेरोदियास नावाच्या आपल्या भावा फिलिपाचे बायलेक आपली बायल केल्ली देखून त्यास हेरोदीन मनीस धाडून जुवावांक दवरलो आनी खोड्या साखळ्यो बांदून बंद खोलीन घाल्लो. कारण जुवांव हेरोदीक म्हणटालो, तुज्या भावाचे बायलेक तुवें दवरलाय तें सारकें न्हय. पूण हेरोदियासाच्या काळजांत ताचो राग शिजतालो आनी ताका जिवेशी मारूंक ती सोदताली. पूण तिका तशें करूंक मेळनासलें. तो सात्वीक आनी धर्मवंत मनीस म्हूण जाणो जावन हेरोद जुवावांक भियेतालो आनी ताका राखतालो. तो सांगता तें आयकूंक फाटीं फुडें सरतालो आनी तरी खुशी मनान ताका खाण दितालो. बरी एक संदी सापडली. हेरोदीन आपल्या जल्माच्या दिसा आपल्या कुवरांक, सभावद्यांक आनी गालियाच्या व्हडा व्हडा मनशांक जेवण केलें. आनी तेच हेरोदियासाची धूव येवन नाचली आनी हेरोदीक आनी ताचे संगाती जेवतल्यांक मानली. तेन्ना ताणें चेडवाक म्हटलें, तुका जाय तें म्हजे कडेन माग आनी हांव तुका दितलो. आनी ताका असो सोपूत दिलो, मागशी तितलेंय दितलो. म्हजे राजवटीचें अर्दें जाल्यार लेगून. ताणें भायर वचून आवय कडेन विचारलें, कितें मागूंक? तिणें जबाब दिलो, स्नानदातार जुवावाचें शीस माग. बेगी भितर येवन तिणें अशें सांगलें, स्नानदातार जुवावाचें शीस एका ताटार घालून तुवें आतांच दिल्लें म्हाका जाय. आनी राजा तुका बरीच जालो. पूण सोपुताक लागून आनी पावण्याचे बिडीक पडोन चेडवाक दिल्लें उतर मोडूंक ताका खोशी ना जाली. देखून राजान एका चौकीदाराक धाडलो आनी जुवावाचें शीस एका ताटार हाडूंक लावलें. आनी वचून बंद खोलीन ताची गोमटी कातरली आनी शीस ताटार घालून हाडलें आनी चेडवाक दिलें. आनी ताणें तें आपले आवयक दिलें. हें आयकून ताचें शीस आयलें आनी ताची कूड व्हरून तांणी ती एके समाधीन निकिपिली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणली तुका क्रिस्ता.